आमी आयज आसगांवा आसा आमचे फुडें DMC कॉलेज आनी DMC कॉलेज वचून हो एक सायडीसून रस्तो येता आसगांव पाद्य वचपाक. सो आयज आमी मुद्दम हांगा येयलेले आसा कित्याक तुमकां दाखोवपाक की आयज तुमी पळोवंक शकतात सेफ्टी प्रिकॉशन हे मुद्दो चड म्हत्वाचो आसा आमच्या लोकांक आनी आमच्या गांवच्या लोकांक. सो तेका लागून आमी हो विशय आनी हो इशू मुद्दम काडपाक येयल्या. तुम्ही पळोवंक शकतात हे खांबे खंयचे परिस्थितीन आसात तुम्ही पळोवंक शकतात, केन्नाय मोडोवंक शकतात. म्हाका दिसता हांगासर एज अ सेफ्टी प्रिकॉशना खातीर खांबे घातलेले आनी तेका पायपां घातलेली. फुडें आसा ती पायपां, हांगासर ती पायपां ना. सो अशें दिसून येता की हे सेफ्टी प्रिकॉशना खातीर बरी गजाल ही केल्ली, पूण आयज हेजेर दुर्लक्ष केलेलें आसा. हे खंयचे परिस्थितीन आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. आमी मागता आमची जी पंचायत आसा त्या पंचायतीन हेजेर लक्ष घालचें आनी हेजेर जे कितें करपाक जाय फॉलो अप जो लेटर करपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जावं दुसरे खंयचे डिपार्टमेंटाक जावं MLA जावं कोणाक ते करचें आनी जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवन हेजेर सोल्युशन काडचो, हेजो तोडगो काडचो. कित्याक म्हणटा कित्याक हें खूब डेंजरस आसा आनी हांगासर रातच्यो लायटी आसना गांवकान कितेंय अपघात जावंक शकता. तुमी जाणा आसतले हो DMCच्यान हो कनेक्टींग रोड आमच्या आसगांवान विलेजीन भितर सरपाक इंटरनल रोड. सो हांगा आमचे गांवचे आसगांवचे जावं बाद्यांतले हो रोड सदींच यूज करतात येवंक वचोंक इंटरनल आहा म्हणून, कित्याक शॉर्टकट जावं आनी कितें कारणां खातीर. आनी थोडी लोकांची घरां आसा हांगासर त्या कारणान लागून हो रोड यूज जाता. सो हो तुमी पळोवंक शकतात की हे जे रोडाक सायडीसून जे वार्रां बिर्रां भायर सरल्यात. फाल्यां हांगा एक बारीकशें म्हणटा हांव तशें जावंक जायना. सपोज बाय चान्स फाल्यां कोणाक अपघात जालो, एक्सिडंट जावं आनी कितें जालें जावं फाल्यां तेका जर डॅश जालो तो फाल्यां रोड ते भायर सरले आसा ते कोणाचे खचोरी तोंडान तकलेक कितें पोटाक भरोंक शकता. सो दुसरें म्हटल्यार सकयल तुमी तो हे पळयलो आसतलो जो मिरर आसा जो टर्नार शार्प टर्न आहा तो, आनी ते मिरराक मोडलेलो फुटलेलो आसा. सपोज सकयली गाडी कोण येता जाल्यार वयल्यान जे देंवती आहा स्लोप आहा एक्चुली, सो स्लोपा खातीर जी सकयली गाडी आसा पळय तरीच स्लोपा वयली गाडी फास्ट आसता आनी तो स्पीड कंट्रोल जावची ना तेजे कडेन. सो मे बी थंय जर तो तेजे कडेन क्लॅश जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता. सो हो जो मिरर जो आसा पळय तो रिपेरींग आमचे पंचायतीन आमचे ते कितें आहा ते हातीन घेवचें. कित्याक खंय आमी सांगलेलें आहा ग्रामसभेन सुद्दां आमचे पंचायतीन की बाबा हे मिरर जावं कितें आहा ते तुमी घालचें म्हणून.